एक म्हणजे MGPची मतां सगळ्यां कडेन आसा हें सिद्ध जाता. सत्य कितें, भारतीय जनता पक्ष आनी मोगो पक्ष, हांव सत्य उलयतां, एकठांय जर आयले जाल्यार कोणाक कापासदार ना गोंयांत सरकार करपाची. हांव तुमकां स्पश्ट सांगता, एकठांय असले आमी 22+ म्हणजे 26, 28, हांव अशें म्हणना, आमी 22+, 27 आमी जर बरोबर आसत आनी सारकें जर हें केलें, गणीत केलें, प्रत्येक कडेन दोगांनी एकामेकाल्या मिटिंगे गेले, मिटिंगूच केल्या बरो. कारण आमकां खबर आसा न्हय, कार्यकर्तो केन्ना मुखार सरता, जेन्ना दोगूय एकठांय आयले बरोबर तांकां 1-2 मिटिंगे आपयले नंतर ते फुडें सरता. आनी हे कार्यकर्ते आसा ते पयशे फाटल्यानूय ना किंवा कितें देणे घेण्याच्या माध्यमांत ना, ते स्वता मन पसून भारतीय जनता पक्षाचे असे खूब कार्यकर्ते आसा जे केन्नाच कितें करनासतना प्रचार करतात. तुमकां पयलीं पसून सांगलां, काँग्रेस जी आयली जाल्यार ती फुट्टली. काँग्रेसीक आवय बापूय ना हें हांव पयलीं पसून उलयलां आनी तशेंच आसा. त्या खातीर थंय सगळें कितें जाल्लें आसा काँग्रेसीक आनी स्टँडींग हें कांय ना. आप हो कोण तो म्हाका पयलीं खबर आशिल्लो. हो खंय आसा, खंय अडकला, कित्याक भितर पडलें हें सगळें म्हाका कळटालें. आलची कितें करता तेंय म्हाका खबर आसा. कितें हें सगळें म्हज्या वगेन आलची रावलो कितलीं मतां पडलीं, जी म्हाका पारंपारीक ओपोजिशन दोनूय कडेन आलचीन काडल्या ती 6,000 काडली म्हजी. मडकय मतदारसंघांत दोनूय कडेन मेळून 6,000 आलचीन काडली. तीच म्हजी ओपोजिशन आज पर्यंत, रायट फ्रॉम बिगिनींग आज पर्यंत ही 6,000 मतां म्हाका केन्नाच पडना. आनी ती हेवटेन तेवटेन दुसऱ्या ऑपोजिशन पक्षाक 4 उबे रावले की 4 जाणां पडटा, एकटो उबो रावलो जाल्यार एकट्याक पडटा.